नमस्कार, सुप्रभात. गुड मॉर्निंग गोवान. दीप्ती नागवेकराचो येवकार. खबरो विस्तारान. कुठ्ठाळे पुलावेल्यान जुवारींत गाडी पडून 4 जाण गेले. बुधवारा राती 1:30 एसयूव्हीक अपघात. गाडी न्हंयत पडिल्ली ती 5 वरांचे सर्च ऑपरेशना उपरांत दनपारां मेळ्ळी. तातूंतल्यो 4 बॉडी भायर काडल्यात. 4य लोटलेची म्हूण कळटा. सकाळ सावन पुलीस, नेव्ही, फायर ब्रिगेडीचे सर्च ऑपरेशन झुजा पांवड्यार जाले. टीम प्रुडंट राती सावन ग्राउंड झिरोचेर. राती सुमार 1 ते 1:30 ची गजाल. एसयूव्ही लोटलेच्यान पणजे वाटेन येताली. कुठ्ठाळे पुलार अपघात. गाडी पुलावेल्यान बॅरिगेड्स मोडून वेल्यान जुवारी न्हंयत. कोण सांगता टॅक्सीवाल्यान फोन करून पुलिसांक कळयले जाल्यार कोण नव्या पुलाच्या कामगारांनी पुलिसांक आपयले. खबर कळटनाच पुलिसांनी सोद सुरू केलो. रातचे कांयच दिसले ना. नेव्हीन सकाळी 9 वरांचेर डायव्हर धाडून सर्च ऑपरेशन सुरू केले. फायर ब्रिगेडीन स्टाफ, पुलीस सगळे सोद मोहिमेक लागले. उदकान मॅग्नेट सोडल्या उपरांत बरे 2-1 वरांनी गाडयेचो उदकान ठाव ठिकाणो लागलो. क्रेन, फेरीबोट, हर्स व्हॅन सगळे स्पॉटार. गाडयेक क्रेन घालून वयर काडली. गाडी काबार. निमाणे दारां कापून 4य बॉडी भायर काडल्यो. सोंपल्यात ती 4य जाणां लोटलेची. एकली बायल आनी 3 दादले. बायल खंय काँग्रेसीची कार्यकर्ती. हे घडणुकेत प्रिसिला डिक्रूज, हेनरी अरावजो, ऑल्विन अरावजो आणि ऑस्टिन फर्नांडिसाक मरण आयले. आमदार आले सकाळच्यान सर्च ऑपरेशनाच्या स्पॉटार आशिल्लो. अमित पाटकारूय पावलो. थळावो आमदार विरेश बोरकार, आदलो आमदार सिल्वेरा, आमदार आंतोन वाज, आपाचे फुडारी सगळे आदेसभर सुवातेर. The families from Rotary. Because the car number is confirmed of that family. I'm told there are 3 jets and there's a lady. ही आमच्या काँग्रेसीची एक लीडर फ्रॉम नुवे कॉन्स्टिट्युएन्सी. आमचो MLA इज देर सिन्स मॉर्निंग. इज मॉनिटरींग द सिच्युएशन आनी इट इज रियली सॅड. जें आज जालें तें. नेव्ही आसा, पुलीस आसा, जो बाकीचे ऑफिशल्स जे आसा, फायर आसा, हेंच्यांनी सगळ्यांनी रातभर ऑपरेशन जे चालू केल्लें आनी आतां तांकां जे गाडी गावल्ली आसा सो तांकां एक खरें म्हटल्यार एप्रिशिएट करूंक जाय आमी सगळ्यांनी, कारण ते रातभर जागे आसले. प्रुडंटाची टीम राती सावन स्पॉटार. दनपारा सर्च ऑपरेशनाक फुल स्टॉप दी मेरेन 5 जाणांची टीम सर्च ऑपरेशन स्पॉटार. कसलोच अतिरेक नासतना दुखेस्त प्रसंगाची ग्राउंड झिरो कव्हरेज. वास्कोचो रिपोर्टर विक्रम नाईक, असिस्टंट एडिटर लौकिक शिलकार, व्हिडिओ जर्नलिस्ट शिरीष कुकळकार आणि ओंकार फळारी 12 वरां ग्राउंड झिरो. पंचायतीचे वेंचणुके आदीं 64 जाण पंच जाले. पंचायत वेंचणुकेक अर्ज फाटीं घेवपाचो काल निमाणो दीस जालो. एकूण 621 जाणांनी अर्ज फाटीं घेतले. प्रतिस्पर्धी उमेदवारी नाशिल्ल्यान 64 जाण बिनविरोध वेंचून आयल्यात. 10 ऑगस्टाक जावपा आशिल्ल्या वेंचणुकेंत एकूण 5038 उमेदवार वेंचणूक लढयतले. एकूण 1424 वॉर्डांनी वेंचणूक जातली. निकाल 12 ऑगस्टाक. काँग्रेसीचो लोकसभेंतलो फुडारी अधीर रंजन चौधरीन राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मूचो अपमान केलो म्हूण संसदेन बीजेपीन ताणून धरले. सोनिया गांधी आनी अधीर रंजन चौधरीन बायलांची आनी आदिवासी समाजाची माफी मागची म्हूण बीजेपीचो नेट. काँग्रेस खंय आदिवासी आनी बायला विरोधी. चौधरीन खंय मुर्मूक राष्ट्रपत्नी म्हणली. काँग्रेसीन हे विशीं कांयच खुलासो केल्लो ना. राष्ट्रपति श्रीमती सोनिया गांधी should come before the nation and apologize to the Rashtrapati and also to the entire country for the insult that her own leader in the Lok Sabha has very generously. It is not a slip of the tongue. It was a deliberate try to insult the Rashtrapati and this is unacceptable. मैं आज इस सदन में कांग्रेस की मुख्य विराजमान है, उनसे पूछना चाहती हूँ, you sanctioned the humiliation of Draupadi Murmu. You sanctioned the humiliation of the tribal legacy of this country. Sonia ji sanctioned the humiliation of a woman in the highest constitutional post. Sonia ji sanctioned the humiliation of a poor woman who was sent to the highest
office in this country. You sanctioned the insult of every Indian citizen. You, through your male Congress workers and leaders, have continued to demean the office of the President of India. Apologize to the nation. माफी मांगो इस देश से. माफी मांगो सोनिया गांधी आदिवासियों से. माफी मांगो औरतों से. माफी मांगो गरीब से. ह्या फुडें दर वर्सा शेतकारांक 15 नोव्हेंबरा सावन बंधाऱ्याचे उदक पावतले. आसात तितले पारंपारीक बंधारे जाग्यार घालतले म्हूण WRD मंत्री शिरोडकाराचे उतर. कुडचडेचो आमदार मंत्री काब्राल, पंच, नगरसेवक आनी खात्याच्या इंजिनियरांक घेवन ताणें कुडचड्यार बसका घेतली. कुडचडेचें नंदा तळे खंय गोंयचो सगळ्यांत मोठो जलस्तोत्र जावं येता. पावस म्हणतो आम्ही थोडी शेतां रोयता आनी थोड्या शेतांनी पावसान रोवपाक मेळना. आमी वांयगणाचें शेत जे नॉर्मली फेब्रुवारी मार्चान पीक जाता ते शेतान आमी उदक सोडपाचो सदांच डिले जातालो. एवरी इयर प्रॉब्लम जाता. सो हांवें रिक्वेस्ट करून 15 नोव्हेंबराचे साहेबान डेट दिला. WRDची जे कॅनल सप्लाय जे आसा उदकाची सप्लाय जी आसा ती बरोबर जायना आनी बरेच वेळा उदक लेट सप्लाय जाता. डिसेंबरांत बी अशें जाता. हे जर इन टायम जर सप्लाय जालें जर जायत जाल्यार शेतकऱ्यांक खूब बरें पडटलें. बरें जालें की काब्राल सूचित केल्ले कारणान हांव डिसिजन घेवंक शकलो, आमच्या अधिकाऱ्यांक मेसेज दिवंक शकलो की 15 नोव्हेंबराक उदकाची पुरवण सुरू जावपाक जाय. हे वार्षिक अशेंच हे डिस्ट्रिब्युटरी कॅनल्स किंवा मेन कॅनल जे आसा पळय हाजी सगळ्यांची डागडुजी वगैरे करपाचें हे प्रायोरिटीन आमी थारायल्लें आसा. बरे पद्दतीन लोकांक उदकाची पुरवण जावची, चड करून शेतकऱ्यांक उदकाची पुरवण बरी जावची आनी चडांत चड शेतकरी विश्वासान शेतीच्या धंद्या भितर परत येवचे हो हेजो फाटलो हेतू आसा. येदे व्हडले तळे आमचे गोंयान आसा आनी देर इज नो इम्पॉर्टन्स फॉर दीस. पूण अल्टिमेटली प्रॉस्पेरिटी खातीर जर आमी जर सांबाळना, कित्याक आमी हें मानून नाशिल्ले. हे म्हाका पुर्तुगीज टायमाचें हांव जेन्ना हें परतून रिनोवेट केलें पुर्तुगीज टायमार हांगा बांदलेलें हांगाच्यान उदक सप्लाय जाता सगळ्याक आनी दीस इज द मेजर सोर्स ऑफ वॉटर फ्रॉम हियर. हांगा दुसरे कडेन आमकां आतां सेलोली डॅमा वयल्यान पायपलायन उदक येयल्या म्हणून वी डोंट हॅव व्हॅल्यू फॉर दीस वॉटर. बट दुसरे कडेन नॉर्थाक असलेच उदकान PWDन पंपिंग अरेंजमेंट करून उदक सप्लाय करता. बाबा हांव उतर दितां की हे तळें जें आसा पळय मुखाल्या 2 वर्सां भितर आमी ते बांदून घेतले. परमनंट स्टोरेज जी आसा उदकाची ती हांगसर उरतली. हाचें ब्युटिफिकेशन करतले आनी जे कोणी शेतकरी आसा ज्यांची जमीन एखादी शेतांत गेल्ली आमच्या तळ्यांत गेल्ली आसा त्या शेतकऱ्यांक कितें कॉम्पेन्सेशन दिवपा संबंधी आमी विचार करता आनी करून दितले. वॉटर बॉडी जी आसा पळय न्ही दीस कूड बी परहॅप्स द बिगेस्ट वॉटर बॉडी इन द स्टेट. शेल्डे जे आसा पळय न्ही ताचें डिसिल्डिंग काम आमी एक मुखाले 2 दिसां सुरू करतात. 15 ऑगस्टाक जे एक नवीन संकल्पना घेवन आमचे नरेंद्र मोदीजी हांणी आमकां सगळ्यांक म्हणजे सगळ्या राष्ट्राक उलो मारिल्लो आसा की अमृत सरोवर अशें म्हणून. आनी तांणी मुजरतच फाल्यां 15 ऑगस्टाक ते असं अशें म्हणिल्लें आसा की त्या परिसरांतलो जो स्वातंत्र्य सैनीक आसा त्या स्वातंत्र्य सैनिकाच्या हातांतल्यान थंय झेंडावंदन जावचें. मतदारांच्या वळेरेंत नांव घालूंक आतां 18 वर्सां जाय मेरेन वाट पळोवपाची गरज ना. 17 वर्सां वेल्यांक आदींच अर्ज करूंक मेळटलो, वेंचणूक आयोगान कळीत केला. आदीं 1 जानेवारीक अपडेट जाताली ती मतदार वळेरी आतां दर 3 म्हयन्यांनी अपडेट जातली. 1 एप्रील, 1 जुलय आनी 1 ऑक्टोबराक 18 वर्सां जाल्ल्यांक मतदार अर्ज करूंक मेळटले. घेवया एक बारीकसो ब्रेक, पळयत रावात प्रुडंट. बंद पडिल्ले संजीवनीचे पुनरुद्दाराक गोंयची शुगर परिशद आनी शुगर एक्सपोन नेट मेळटलो म्हूण मुख्यमंत्र्याक आशा. ताळगांवां श्यामाप्रसाद मुखर्जी स्टेडियमार भारतीय शुगर टेक्नॉलॉजिस्ट असोसिएशनाची 2 दिसांची परिशद आनी शुगर एक्सपो चल्ला. उक्तावणाक मुख्यमंत्री आशिल्लो. केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योती म्हणटा 2014 आदी भारत साखर आयात करतालो, आज निर्गत करता. 2014 के पहले हमें चीनी आयात करनी पड़ती थी. आज हम आयात नहीं कर रहे. आप सबके परिश्रम के कारण हम निर्यातक देश बन चुके हैं. ये आपके परिश्रम के कारण है. बहुत सारी युवा उद्योग जगत से जुड़ रही, उसमें काम कर रही है. तो आज युवकों को एहसास कराने की ज़रूरत है कि आपके अंदर बहुत क्षमता है, आप बहुत कुछ कर सकते हैं. कि गोवा एक बहुत छोटा राज्य है. यहाँ बहुत कम मात्रा में शुगर केन ग्रो होता है और सिंगल वन शुगर केन इंडस्ट्री द संजीवनी वो भी 2 साल से बंद है. आप लोगों ने यहाँ
इस कन्वेंशन का आयोजन करके हमें ऊर्जा दी कि फिर से एक बार शुगर कैन ग्रोवर और शुगर इंडस्ट्री में हमारे स्टेट में भी हम ज़्यादा कुछ कर सके। मुझे उम्मीद है जिस तरह से न्यू टेक्नोलॉजी और न्यू द यंग जनरेशंस हैव इन्वॉल्व इन दिस इंडस्ट्री, आगे आने वाले इस इंडस्ट्री के लिए बहुत अच्छे दिन आने वाले हैं। भले छोटा स्टेट हो, हर जगह शक्कर की जरूरत हो, चीनी की जरूरत होती है, एथेनॉल की भी जरूरत है, तो यहाँ कुछ ना कुछ तो होता ही होगा। जरूर मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के विचारों से सहमत हूँ और उसको जरूर मैं मंत्रालय में बैठ के बात करूँगी। उक्त्या चेंबरांत आनी एक अपकीर्त, पेडण्या कासरवाण्या उदकाच्या चेंबरांत जर्सी गाय पडली, बरोच वेळ आडकून उरली। खबर कळटनाच फायर ब्रिगेड पावली, तिका भायर काडपाक मोठी कास्तीक, निमाणे चेंबर कडेच्यान फोडून तिका भायर काडली। असले उक्ते चेंबर पंचायतीन लक्ष घालून बंद करूंक जाय म्हूण फायर ब्रिगेडीचो अधिकारी उलयलो। कॉल जे आसा पळय न्ही, आमकां जे येयला कॉल येयला काल राती ते 23:22 PM रातची कॉल आहे। कॉल सांगले की ते गाय जी आसा ती चेंबरान पडला, मातशें डीप आसा आनी ताका रेस्क्यू करपाक जाय। सो इमिजिएटली ड्युटी क्रूज आमचो आसा, जो ड्युटी क्रू हेड करता संदीप देसाय, त्याच्या अंडर जे आमची व्हेकल आसली ती टर्नआउट जाली आनी आमी थंय पावले, एक 10 मिनटान थंय पावले 23:40 हेजेर पावले। पळयत जाल्यार ती गाय जी आसा पळय ती ते चेंबरान पडला आनी ते चेंबर जे आसा पळय ते जे कोण तेजो ओनर जे आसा पळय न्ही तो तसो थंय कोण येनासलो आनी आमी थंय जे आसा पळय ती म्हजो ड्युटी क्रू जे आसा ते सकाळी 3 मेरेन ते गायक रेस्क्यू करपाक प्रयत्न करताले आनी सगळो कितें प्रोसेस चालू आसलो। सो आमकां अशें दिसलें की आमचे जे गाडयेक विंच आसा पळय ते विंचान सुद्दां ती लीक जायना जाली, ओडून येना जाली, म्हणून आमकां मागीर JCBची आमकां गरज पडली की आमी समजा जर तशीच ताका ते ओडून काडली जाल्यार ती गाय ताची डॅमेज जावंक शकताली, तेजे लायफ लॉस जावंक शकतालें। सो इमिजिएटली हे जे आसा ते आमी एज पर डिजास्टर मॅनेजमेंट आमकां समजा जर कितें हेवी इक्विपमेंट जाय जाल्यार आमी एक तर डेप्युटी कलेक्टराक हे करप, कॉल करप, ना जाल्यार लोकल MLA आहा तेजे PA कॉल करून ते हे करताले। नेरला लोकांक मोबायल टावर नाका, अख्खो गांव एकठांय, टावरा आड आंदोलन, रस्तो आडावन बोवाळ, टावरा आड आवाज काडूंक आमदार केदार नायकूय पावलो। निदर्शनाक आयिल्ल्या लोकांचे उलोवप सुरू आसतना कायपंच आनी लोकांचो आदल्या सरपंचाचेर फोग, पंचायतीचेरूय दुबाव, मामलेदाराची मध्यस्थी फेल, ताचे कडेन खंय जाप ना। वो डिसमेंटल जाले शिवाय आमी हांगा उठचे ना, हो आमचो निर्णय। हांगासर टावर घातला, आमकां कोणाकूच तितून इंटरव्हेट करूंक ना। पयलीं आमकां सांगलें तेंच्यांनी बोर मारता म्हणून। ग्रामसभा स्पेशल ग्रामसभा जावन गेल्यो, एकूय डिस्कशन जावना ग्रामसभेक, खूब लोक जमलेलो ग्रामसभेक, पण तेंच्यांनी कित्याक लागून सांगूना हे तुमकांय कळपाक जाय की तांकां हो टावर हांगासर रॉंग इन्फॉर्मेशन दिवन हाडपाक जाय आसलो। आनी ऑफिसरांनी सांगलेलें, आमकां डेप्युटी कलेक्टरान सांगलेलें की हांगा येवन पर्सनली लोकां कडेन उलयता म्हणून। जर कोणाक इन्फॉर्मेशन खबर ना अबाउट दिस टावर जाल्यार तेणें सांगलेलें आपूण एक सर्वे करता म्हणून, त्या म्हणसर हो टावर कंप्लिटली बंद दवरतली, पण आजून पासून ती येवंक ना। आमी हांगासर कंटिन्युअस 6 days जाले, आयज 6वो दीस तिणें जे आश्वासन दिल्लें आमकां, तिणें 10चो टायम दिल्लो, पण आजून पासून येवना। जेन्ना गांवागांवांनी टावर घालतात ते टावर घालच्या पयलीं लोकल जी बॉडी आसता तांकां कॉन्फिडन्सान घेवपाचें आसता, तेजे लोकल लोक आसा तांकां कॉन्फिडन्सान घेवपाक जाय, ते म्हणजे खंय टावर बांदता हें इम्पॉर्टंट तांकां दाखोवपाक जाय। जेन्ना हांगा एक्सकवेशन म्हाका दिसता वर्क चालू केलेलो तेन्ना पयलीं लोकांक सांगलें तेंच्यांनी की हांगा ते बोरवेल मारता म्हणून, मागीर जसो जसो तो खड्डो वाडत गेलो तेन्ना तांकां सांगलें की सेप्टीक टँक मारता म्हणून, आनी आतां फायनली तेंच्यांनी पळयलां आसतलें तर कॉन्क्रीट बेस तयार करून रातच्या राती 2:30 तेंच्यांनी काम चालू केलां आनी टावर आतां येदो व्हडलो घातला। अजून ते सांगतात की आमी हो टावर ऑपरेशनल करचे ना म्हणून, जर ऑपरेशनल करचे ना जाल्यार म्हाका दिसता तेंच्यांनी आतांच्या आतां डिसमेंटल करपाची गरज आसा। जाल्यार जेन्ना लास्ट तुज्या टेन्युअराक जी ग्रामसभा जाली ते ग्रामसभाक बाबा अशें घेवपाचें आहा, हें कित्याक आमकां सांगलें ना? पब्लिकेक आमकां कित्याक आदान तरी दवरलें? ग्रामसभेक आमी येताले, आमकां तरी बाबा एक इंटिमेशन दिवपाचें आसलें, तेन्ना आमी तुमचे कडेन जायना, आमी टेन्युअर सोंपलो हात वयर केलो, आमी खंय तरी आतां कशें जमा जालें।
गोयचे राना खात्याच्या 4 अधिकाऱ्यांचे प्रमोशन जाता. तांचे भारतीय राना सेवा म्हणल्यार IFS पोस्टार पोस्टिंग जातले. उपवनपाल आनंद जाधव, अनिकेत गांवकार, विशाल सुर्वे हांकां हो पोस्ट. गोय राना विकास महामंडळाचो सरवेवस्थापक नंदकुमार परबाक UPSCचे निवड समितीची मान्यता. ही आशिल्ली सकाळची अपडेट. परत रोखडेच मेळया. प्रुडंटाक फॉलो करात. वेबसायट, ट्विटर ॲप, फेसबुक, टाटा स्काय ॲप, जिओ TV ॲपार. बी प्रुडंट, बी सेफ. कीप वॉचिंग प्रुडंट.